काल देशाचो होम मिनिस्टर आणि बीजेपीचो लीडर अमित शाह येऊन गेलो. पण अमित शाह ज्या गोंय बद्दल, ज्या आमच्या आवय बद्दल, ज्या आमचे म्हादय बद्दल स्पश्टीकरण दिवपाक जाय आसले ते स्पश्टीकरण तेका दिवपाचे धाडस जालें ना. तेका ते गट्स जाले ना की गोंयकारां मुखार म्हादय बद्दल कितें उलोवपाचें. आणि आमी जाहीर केल्ले की आमी काळे बावटे दाखयतले, आमी प्रोटेस्ट करतले. आणि आमकां गोंयभर वचत थंय सकाळच्यान आमची धरपकड चालूच केली. पुलीस सारखे काल एक्टिव्ह जाले. गोंयचे पुलिसेक सलाम. काल इतले एक्टिव्ह गोंयचे पुलीस की कोण खंय आसा, कोण खंयसून खंय वयतलो सगळे ट्रॅकिंग पुलीस करताले. म्हणजे गोंयची पुलीस इतली एफिशियंट आसा, पण तेका एफिशियंट जावंक दिना बाकीच्या कामांनी. फक्त काँग्रेसीक अरेस्ट करपाक, काँग्रेसीक सतावपाक, काँग्रेसीक अडवपाक हेंच्यांनी काल एफिशियन्सी पुलिसांनी दाखयली आणि तेका ती दाखोवची पडली. ही एफिशियन्सी जर तेंच्यांनी बाकी जाग्यार जंय खून जाता, चोरी जाता, बलात्कार जाता, एक्सटॉर्शन जाता, लँड ग्रॅबिंग जाता, त्या जाग्यार जर पुलिसांनी इतले एक्टिव्हनेस दाखयले जाल्यार आयज ह्या गोंयची क्रायम कमी जावपाची. म्हाका दिसता आमचे चेअरमॅन बाब अमरनाथान कालचो जो इन्सिडंट जालो, जे देशाचे गृहमंत्री ते गोंयान आयिल्ले आणि सगळ्या समेस्त गोंयकारांक एक आशा आशिल्ली की जी बेळगांवां जी सभा जाली आणि ज्या सभेन गृहमंत्र्यान सांगले की गोवा सरकार हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन, गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी म्हादय हे डायव्हर्जन करपाचो डीपीआर हो अप्रुव्हल दिला. हे आमी उलयना, हे अमित शान बेळगांवच्या सभेन सांगिल्ले. सो म्हाका दिसता कालच्या सभेक सगळे गोंयकार काल राविल्ले की ट्रिपल इंजिनाचे सरकाराचे 2 इंजिनां काल एका प्लॅटफॉर्माचेर आशिल्ली. म्हाका दिसता दोनूय इंजिनां काल फेल जाली. आमच्या मुख्यमंत्र्यानूय स्पश्टीकरण दिलें ना आणि गृहमंत्री अमित शहानूय क्लॅरिफिकेशन केलें ना. क्लॅरिफिकेशन सोडा, म्हादयचो उल्लेख सुद्धा केलो ना. ज्या आवयपेक्षा व्हड म्हादय, जे सगळे गोंयकार राविल्ले की बाबा ह्या भारतीय जनता पार्टीचो स्टँड कितें आसा म्हादयचेर, बडे उत्सुकतायेन राविल्ले. आमी सांगिल्ले की आमी ह्या रॅलीक निषेध म्हणून काळे फ्लॅग दाखयतले. जशें बाब अमरनाथान सांगले की आमकां आमचे कांयशे खुबशे लिडरांक वेगळे वेगळे जाग्यार डिटेन केले, आमकां थोड्यांक बाणस्तारी हाडयले, आमची महिला अध्यक्ष आणि बाकीचे कार्यकर्त्यांक फार्मागुडीर डिटेन केले, थोड्या कार्यकर्त्यांक फार्मागुडीच्या सर्कलाचेर डिटेन केले. पूण इतले डिटेन करून सुद्धा काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आणि वो काल प्रोटेस्ट केलो आणि काळे बावटे फोंडेच्या बस स्टँडार दाखयले. I think Goa and Goans have been betrayed by this Bhrasht Jumla party. If you look, what was the demand of the people of Goa, or what was the demand of the opposition, was that this government should ask the central government, one of its engine, to withdraw the DPR. When the Home Minister went to Karnataka, he was very specific and he said that the Goa government, in connivance with the Karnataka government, has come to an understanding and Mhadei water has been diverted to Karnataka. So that is very important to us. Why was he silent? That means he stands by what he said. And this chief minister or his ministers or his MLAs, they don't have the courage to question him on that. The BJP has used Mhadei as a political weapon. And Goa has been made a sacrificial lamb. फोटो येले आमकां व्हडले व्हडले उलयताले
jenna discussion zale that they would be there to protect our rights. Now I believe, I don't know, the media was also whether they were allowed to ask the Honorable Home Minister about this particular question. What is important? Mining restart जातमो इतली वर्सां जाली. How many years have happened? मुखेलमंत्री सांगतालो पयर विधानसभेन 3-4 महिन्या mining start जातलो. Home Minister says it will take 1 year. Whom do we believe?